प्रेग्नन्सी डिलिव्हर जाली. नाव ब्रेस्ट फिडिंग येता, मागीर तिचे फिगर येता, मागीर ते मसाज किंवा हे जे येता ताचेर मातशें तुमचो टचअप दिया. करेक्ट. सो बेसिकली आता जसे इनफर्टिलिटीचेर सांगले ते वन्स यू लाईक फर्टाईल झाली, डिलिव्हर झाल्या उपरांत इन आयुर्वेदा वी हॅव स्पेसिफिकली सुतिका परिचर्या. म्हणजेच कितें, द लेडी हू हॅज डिलिव्हर्ड अ चाइल्ड शी इज बीन कॉल्ड, आम्ही जशी पोस्ट नेटल म्हणटा, परप्युरियल म्हणटा, तेका आम्ही सुतिका टर्म मेन्शन केला. सो तितून आम्ही कितें करता, आफ्टर डिलिव्हरी इमिडिएटली से इट इज ऑब्वियस इफ शी हॅज डिलिव्हर्ड नॉर्मली तेन्ना आम्ही इमिडिएटली तेका अभ्यंग म्हणटा आम्ही मसाज. सो ते आम्ही सुरू करता, फुल बॉडी मसाज. अलॉंग विथ दॅट लेटर ऑन गरम उदकान न्हावपाचें, लेटर ऑन धुपन म्हणटा आम्ही. सो जे धूप घेवप, जशे आम्ही धाकटे भुरग्याक धूप घालता न्ही तशेंच सेम मदराक सुद्धा धूप दिवप आसता. आणि आफ्टर दॅट अगेन जशे लाईक इन केस ऑफ नॉर्मल डिलिव्हरी सो एपिजिओटॉमी तेका सुद्धा आम्ही स्पेसिफिकली ऑइल दितात. सो दिस हेल्प्स आउट इन स्पेसिफिकली आम्ही जशें म्हणटा वात वाडल्लो आसता, जेन्ना भुरगो फुल पोटांतल्यान भायर वयता देर इज एम्प्टी कॅविटी अँड वी नीड दॅट युट्रस कितें परत सारकें नॉर्मल जावपाक जाय, इनवॉल्यूट जावपाक जाय. सो फॉर दॅट रिजन आम्ही हे स्नेहन म्हणा म्हणजे मसाज अँड ऑल वी गो डू दॅट. सो त्याच्याच बरोबर आम्ही असे वखद दिता जितून सारखे ब्लिडिंग जावन सो द युट्रस जे भितर लाईक विच इज नॉट रिक्वायर्ड, द लेयर बी भितर उरल्ले असता, सो ते सगळे भायर वचपाक सुद्धा आम्ही सो ते सुद्धा आम्ही वखद दिता, वेर इन तेका लागून तांकां मातशें हेवी ब्लिडिंग जावं शकता, बट दॅट वोंट लीड टू एनी प्रॉब्लम. बट इट इज गुड, लाईक हेवी म्हणजे नॉट नेसेसरी लाईक फॉर लॉंगर पिरियड, बट सारखे क्लिअर जाऊन वयता. बरोबर, म्हणजे सगळे भितरले सगळे जे कितें आशिल्ले ते सगळे क्लियर जावन इट शूड बी इन अ व्हेरी हेल्दी नॉर्मल स्टेट. करेक्ट. बरोबर. डॉक्टर, आम्ही उलयताले ब्रेस्ट फिडिंगा बद्दल. या फॉर ब्रेस्ट फिडिंग ऑल्सो आम्ही आयुर्वेदान जे शतावरी तुम्ही ऐकला आसतलेच. सो अलॉंग विथ शतावरी वी गिव्ह मोर ड्रग्स वेर इन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जितून लाईक ब्रेस्ट मिल्क बरे हे जाता, प्रोडक्ट प्रोड्यूस जाता. सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी हेल्पफुल. आणि नॉट नेसेसरी वखद घेतले म्हणून दूध येतले अशें ना. अगेन त्या आवयन सारखे भुरग्याक धरपाक जाय. हल्लीच्या आवयक कितें डिलिव्हरी जाले चल भुरगो तूं सांबाळ अशें सुद्धा आसता. दॅट ऑल्सो एटिट्यूड आय हॅव सीन. सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आवयन सुद्धा तितले कष्ट करून भुरग्याक लागीं घेवपाक जाय, तेका ब्रेस्ट फिडिंगाक धरपाक जाय, देन ओन्ली ऑटोमॅटिकली ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस जातले. नाल्यार थोडी कितें म्हणटा डॉक्टर तुवें वखद दिले पण मिल्क येवंक ना, बट इफ यू आर नॉट होल्डिंग इट इज ऑफ नो यूज.